दिसनी सगळ्यांक तुमकां तुका येशूची कृपा दिवं फादर. देवाक तीन पासून वाखणुया आनी आर्गां दिवनूच ही मिसाची भेट आमी सुरू करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नवी आमेन. आमच्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यात वचूं. म्हज्या प्रिच्या भयण झेवियर मेंदीस आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत मागतना एक वर्स सोंपता देखून आमी आमचें जिवीत देवाशी वचूंक विचून काडुया. आमकां बरें जाय वाय तें आमच्या जिवितांत आमच्या हातान आसा आनी तेच बरोबर देव आमच्या सांगात आसा. आमी वायट सोडून बरें करून बापाशी पोतून वचूंक आनी मिसाची भेट देवाक मानतली सामके वेळार आनी मागणें कोत्तना आमी जायते बसनी देवाचेर एकामेकाचेर वायट केलां, चुकी केल्यात. हे सगळे मनांत हाडून काळजांतल्यान दूख धरून बोगसणे मोग आमी तयार जावया. म्हणुया सुरपुबिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पसत बेगीन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतांकरी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपुरविदा देव आमची काकणूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रिसा काकूत कोर, प्रिसा काकूत कोर, प्रिसा काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय त्यो करून तूंच आमच्या मनांत घाल आनी त्यो फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी. हे परी सगल्यो आमच्यो कन्यो सदांच तुजे तावन सुरू जावं आनी तुजे वरवीं शेवटाक पावूं. आनी त्याच बराबर आमच्या भावा झेवियराक तुज्या सासणाच्या सुखांत वांटो दिवन तूं दादोशी कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव पवित्र तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेस आपले पोची कडेन अशें उलयलो. पळय, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख तुवें तुमचे मुखार दोखोल केल्यान. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली. आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यान कोत्तल्यात त्या देसान सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें कालीस पयस कोट सरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार, बुलवणेच्या फासांक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा कोश्यात जाल्यार,
आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसोणे नासतना मोतोल्यात. जॉर्डन न्हंयत उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान करतल्यात त्या देसान तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरोध गोवाई दिवंक हांव उलो कोत्तां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पालून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोले आसा तुमचें जिवीत. आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जिवच्याक बसयलोलो त्या देसान तुमचे लांब आव हातूंच आटापलोले आसा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूत घेवन चलोना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. वावत्या वालाचे देगेक लायल्या रुखाक काला परमणे जातात फळां आनी कदीच बावून पडोनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस, सगळ्यो ताच्यो कण्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पूण नश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावा बीन अशें न्हय. ते कोण जाणा? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंतनांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. उदगार सगळीं उबी रावया. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्येसो. आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास. लुका परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड
आनी आपणाचेंच घोट्टाण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. सर्वेस्पराचें शुभ वर्तमान. म्हाकांडी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रिय भयण भयणीनो, जायते फावटी हांगासरूच रस्तो अकस्मात बंद करतात आनी खंयच्यान वेचें तें आमकां जायते फावटी समजना, पूण आमी थाराव घेवचो पडटा. आमकां वचूंकूच जाय न्ही तर एक्सक्यूज मी, वचूंकूच जाय आमकां. म्हणटच आमी थाराव घेवचो पडटा. तेन्ना म्हजे इश्टानो, जायते फावटी आमी गोंदळाक सांपडटा. बरें वायट कितें करचें तें आमकां समजना. आमी ह्या दिसांनी सादो काळ चलतालो आनी अकस्मात आमकां पिराचीत काळ आयलो. कर्ज मायलें, कितें करपाचें. जायते फावटी आमच्या जिवितान सगळें चलता 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 आमचेर एक बडी पडटा. म्हणजे आमकां कितें तरी एक समज अपसेक जाता. तेन्ना आमी कितें करपाचें. म्हजे इश्टानो, देवूच आमकां हें दाखयता. इज्रायल पळसा दे वर नोमॅड्स, म्हणजे राफ्ती, सादो लोक न्ही तो. हांगा ती भोंवपाचो चलपाचो. आमी आयज सॉरी टू से आमी गांठी बेडी म्हणटा ताका, ते भाशेन तो लोक. अकस्मात सर्वेस्परान मोइजेसा वरवीं ताका विचारूंक धाडलें, आयजूच सांगात म्हाका तुमी कितें करूंक सोदतात. आयज मेरेन तुमी जायतें तुमकां जाय तें केलां. आयज तुमी कितें करूंक सोदतात. म्हजो पाटलाव करूंक सोदतात वो कुड्ड्या देवाचो पाटलाव करूंक सोदतात. थँक्यू. कुड्ड्या देवाचो पाटलाव करूंक सोदतात. आयजूच म्हाका सांगात. ताणें त्याच दिसा थाराव घेवचो पडलो आनी थाराव घेवचोच पडलो. कित्याक सर्वेस्पराचेर आड तर केलें ती मोत्तलीं हें जाण आसलें. सर्वेस्परा बाराबत्ती गेलीं जी येतलीं हें ती जाण आसलें. ताणें सर्वेस्पराचीच सेवा करूंक विचून काडलें. आयज म्हजे इश्टानो, जेजूय आमकां ठेवनो दीक सांगता. जो कोण आपलो जीव इबाडीत तो सांबाळटलो आनी जो कोण सांबाळूंक सोदता तो इबाडटलो. म्हजे इश्टानो, आमी काल तावन हो पियेचीत काळ सुरू केला आनी सुरवातेक आमी गोबोर घातला, सिंज घातल्या. म्हणजे आमकां दाखयलां आमी कांयच न्हय. आमी मेले सिमितरेंत फोंडांत पुल्ले म्हणटच कितें उरता. धूळ मातीच उरता आनी कांय ना. आड्या पुड्यान जायते तेपान ताजो चुरो जाता आनी कांय उरना. म्हणजे आमची गोत तशी. आमी सासणाक कोण वचचो ना. पूण आमी ही कुडीची खबर. पूण आत्मो आसा तो जियेता. आत्मो मरना. आत्मो आसा, चालू आसा. संवसारांत जिवीत काबार जालें सगळींच्या जिवितांत भितर सोदता. पूण आमकां स्वर्गार इनाम मेळूंक जाय न्ही तर. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत बरें केल्यारूच, सर्वेस्पराची वाट आमी चल्ल्यारूच आमकां जिवीत, सासणाचें जिवीत खुशालकायेचें तें जातलें. ना तर घोडी तें आमकां दुखाचें जायत. हें घडोन जावंक म्हजे इश्टानो, आमी हो काळ जावन आसा देवाच्या मोगाचो काळ, देवाची काकलुतीचो काळ, खुरपेचो काळ. देव तो आमकां दिता. म्हटलेल्या भाशेन देव आमकां मेळूंक येता. आमी देवाशी वचूंक ना. देव आमकां मेळूंक येता. आमी ताचेशी वचूंक. तो आमकां हुस्कायता. तो आमकां आदार दिता. तो आमकां म्हटले भाशेन ही गिव्स अस मोटिवेशन टू गो बॅक टू हीम, टू टर्न टू हीम, टू कम बॅक टू हीम. म्हजे इश्टानो, आयच्या दिसान मागुया सायबा, ह्या काळान जायत्यो वस्तू आमकां दितल्यो. व्यासाक आसतलें, रितीर आसतलो, देवाचें उतर परगडटलें आनी जायतें जायतें जायतलें. आमी शेकी सेमांसाताक पावतले आनी शेकी जेजूचें मरण आमी समरुमतले आनी त्या उपरांत आमी जेजू पुनर्जिवन जातलो. आमचें जिवीत अशेंच. आमी हे सगळे त्रास कशे काडटा खरें, पूण आमी एका दिसा मरूंकूच जाय. मरून काबार जायना. आमी पुनर्जिवन जावंक जाय जेजू बरी. आनी तें करूंक बरें जिवीत जिवंक आमच्या हातान आसा. फ्रिडम इज आर्स. चूज वॉट यू वॉन्ट. जशें पळय इज्रायल पोजेक सांगलें, चूज वॉट यू वॉन्ट टू डू. देवाचो पाटलाव करूंक वो कुड्ड्या देवाची पुजा करूंक. तूं विचून काड. म्हजे इश्टानो, थोडे फावटी आमी आमचें जिवीत चलता चलता धांवता भोंवता चली जाता. वी हॅव टू बी कॉन्शियसली चूज वॉट वी वॉन्ट टू डू. वी हॅव टू बी कॉन्शियसली चूज
or what we are going to live, we are consciously aware that we need to live joyfully. To live joyfully, म्हजे इश्टनो आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. सोंपें न्हय. जेजून म्हटलां न्हय, कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताका खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, म्हजो कुरीस घेवचो, म्हज्या फाटल्यान चलचें. एवरी स्टेप वी हॅव टू से नो टू अस इन ऑर्डर टू से एस टू द लॉर्ड. आनी तेंच करूंक ह्या पेरस्त काळान आमकां आदार मागुया. सेबा सगळीं सुवातेर आमी वेता, शॉपिंग करूंक वेता, आमच्या वावराक आमी वेता, इगोजेंत आमी येता, कोणाक बॅट करूंक वेता, कोणा लागीं जायते फावटी आमी गॉसिपींग जायते आमी कोत्ता एशेच्यो खबरो करूंक विचारया, एक एक वस्त कोत्ता विचारया, हो जेजूचो पाटलाव करप, हो कुड्डेजांचो पाटलाव करप. हांव मिसाक आयलां, हांव खरेंच ल्हान म्हणून म्हणजे मिसाचेर आसा, वो आतां भोंवता हांव बाजारांत सगल्याक. हांव वावराक वेता, म्हजो वावर सारको कोत्ता काय, वो कांयच्या काय कोत्ता काय. एक एक वस्त आमी विचारुया, सैबा म्हाका दी आदार. आमी सदांच बरें करूंक, बरें विचून काडूंक आनी तुजो पाटलाव करून एका दिसा सासणेच्या जिवितांत तुजे बरी सूख भोगूंक म्हाका पावय म्हूण मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावया. सी-10 भावा भयणी बापाक भेटोवंक पाम 30 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटो भांगार नाका रुपे नाका आपल्या कारचा सवे मोपो जेजू तुझे गाडीच म्हाका आयच्या दिसा आखे जिणे देवा कशी करीस लेगू मोगान वेंगोन जिवी सोडू जेजू तुझे गाडीच म्हाका जेजू म्हाका खोशी दिता सगळेच मोचे बाबा कोपा जेजू म्हाका खोशी दिता सगळेच मोचे बाबा कोपा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प विदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुजे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी आयिल्ल्यात त्या ध्यानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तेचे वरवीं आमकां भोगसणें लाबूं आनी तुज्या नांवाक मोहिमा मेळूं आनी आमच्या भावा झेवियराक सासणाची सवस्काय दिवंक सासणाक दादोशी करूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर काळी आनी सर ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी तोळकाळजाच्या संतोशान वर्सान वरस पासकांचे संस्कार ओथरेगून संभ्रमूंक तूं तुज्या भावार्थ्यांक फावो कोत्ताय. अशें मागण्या वरवीं भोक्तीपणान तुजी सेवा करूंक आनी उमेदीन प्रिती मोगाच्यो कोदण्यो करून
नवो जोल्म घेतलोल्या आमकां तुज्या भुरग्यांक कुरपीचे बोत्तेक तूं पावयताय. देखून देवदूतां आनी मात देवदूतां सिंहासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेची कितोन आमी निरंतरी गाजयता. संसार भरल्या तुझ्या वैभवान होसाना सर्वेश्वराची नावी येतात सुभागी होसाना सर्वेस्परा कोरस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. देखून दोवा पुरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दानां पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्याच मेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वसून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोरेचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पसत आनी साबारां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडसाक कुरात. भावार्थाचो गूट. सुम्यामी ओवुडो काथा आनी एकाचितले पियेता तितले लावणी तूं बरो तेसो तुझे मरण ओगोटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लेयाव आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. झेवियर तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपूण वेलय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जिवंतपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवंशान अंतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फाव कर.
आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें बागेवन दाखवर मारी देवाची माई संगाती बागेवन जुजे तिच्या पुती बागेवन धर्म दिता आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाखाणूंक आनी मोय मागावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत देवा सोर पवित्र बापा सोर मान आनी मोय मा तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनांत धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान ओतरकतले आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुमच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्मेच्या सहकारान तुज्या मोन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दे. हे तुजे पवित्र कुळेन रोगता वरवीं सगल्या आमच्या कोटेपणांतली आनी सूर वायटांतली आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आत्म्या पाडूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सोरशिली वेगळी सोडूंक कोदींच निर्म नाका. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D14 जेजू दाखवेल आमी फाटे पान 54. D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल आयल्या म्हज्या बाबान ती सांबाळटा
प्रार्थुया. सूर पुर्विदार देवा, सुरगीच्या देण्याचो आशिर्वाद आमी घेतला. तो आमकां सदांच बोगसणेची आनी थारोवण्याची जोर जावं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. त्याच बरोबर आमच्या बाजे वेळाक सासणाची सवस्काय दिवंक सासणाक दादोशी करूंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. खिरीत मागणे आमी कोत्ता. सूर पुर्विदार देवा, तुजे पुर्जेक तुवें सासणाच्या जिविताचो वांटो दाखयले. त्याच वांट्यांतल्यान चलून तुजेशी पालोवना तसल्या उजवाडाशी आमकां पळोवंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. सूर पुर्विदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवस्थानाच्या कोटेपणांतली फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे स्पोदवेन सैतानाक आनी सगल्या कोट्या आत्म्यांक एमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जल्पतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F15 म्हजो पाटलाव करून पान 9 आनी 2. F15 पेज 92.